काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनून अन्याय जाल्ले बायल मनशाची वळख जगार घातली म्हूण प्रतिमा कुतीनोचेर कांय जाणांनी पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. अन्याय जाल्ले बायलेन प्रतिमाक तेंको दिवपा खातीर नोटरी केल्लें प्रमाणपत्र दिल्लें. तशेंच प्रतिमान आपली वळख जगार घातली म्हूण हरकत ना अशेंय बरयल्लें. उपरांत काँग्रेसीची महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनून आपले कागाळ केल्ल्याचें बरेंच कितें म्हणिल्लें. प्रतिमा कुतीनोक जाप दिवपा खातीर शिवसेनेची राखी प्रभुदेसायन बरीच तयारी करून पत्रकार परिशद घेतली. आपणेन कितें केलां ताचे बरोबरच प्रतिमा कुतीनून कितें केलां ताचोय पाडो वाचलो. प्रतिमा प्रसिद्धी घेवपाच्या हेतान वावरता. खंयचेच केशीची प्रतिमाक म्हायती ना. म्हायती नासतना पत्रकार परिशदेंत प्रसिद्धी घेवपा खातीर कितें बडबडटा असो आरोप राखी प्रभुदेसायन केला. पळयात राखी कितें म्हणटा तें. ताजो राग व्यक्त करपा खातीर ताणी जी खालची पातळी व्हेली आनी तातूंत एक स्टेटमेंट ताणें पर्टिक्युलरली म्हाका म्हणटा आसतना म्हणली की राखी हे पेटिकोट चेंज करतात बायलो तशा पार्टी चेंज करता. सो हांव आज ताणें एक म्हण आसा की एकट्यान खंय गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान बैल मारचो न्ही. म्हणून आज हांव प्रतिमा कुतीनोक ताका आन्सर दिवपा खातीर ताजी इतली पातळी हांव व्हरचें ना कारण ही आमची आयडियोलॉजी न्ही. पूण हांव आज प्रतिमा कुतीनोक एक थोड्योच गजाली आज सांगूंक सोदतां. फर्स्ट ऑफ ऑल आज ते म्हणटा की हांवें पार्टी चेंज केली. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजींग पार्टी इज नॉट अ खंयच अशें बरयलें ना इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युशनल टू चेंज अ पार्टी. यू मे बी द लॉयल काँग्रेसमॅन पुणून तुमच्या पार्टी भितर इन अ काँग्रेस जर तो लॉयलिटी जर तर इतलें इम्पॉर्टन्स आसा जाल्यार तुमच्या हातूंत भितर BJPंतल्यान उडकी मारून आयिल्लो मनीस तुमच्या हातूंतलो CM कसो जालो. कारण दिगंबर कामत हो BJPंतल्यान काँग्रेसीक येवन CM जाला. फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यूज आर नॉट पर्सनल्स. जे इश्यूज खंयचे इश्यू कंक्लुजीव एंडा व्हरप त्या इश्यूचो मेन पावर आसता. सो आमी शिवसेने तर्फे इलिगल टोल कलेक्शन घेतलें. इलिगल टोल कलेक्शन वॉज नॉट अवर पर्सनल इश्यू. ह्या इलिगल टोल कलेक्शनांतल्यान नेत्रावळी वॉटरफॉलाचेर गोंयभर इंडियाभरांतले किंवा आवटसायड इंडियेचे सुद्दां ट्युरिस्ट येताले आनी ह्या ट्युरिस्टांक डबल फीज प्रोवायड करपा पडटाली आनी ही फी इलिगली आशिल्ली, फ्रॉडली आशिल्ली, फॉज रिसिप्टी आनी हें करून आशिल्ली. सो आमी ताजेर विरोध केलो. आमी हे पर्सनल हाजेर विरोध करूं ना आनी हें फक्त आमी पब्लिसिटी खातीर करूं ना. हो विरोध करून आज जवळ जवळ 1 वर्स जालें आमी तेचेर पाठपुरावो करता आनी आज हे जवळ जवळ आज डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन ताजो रिपोर्ट आयिल्लो आसा आनी ते कंक्लुजीव एंडार पाविल्लें आसा. दुसरी गजाल जे इलिगल बार्राचो इश्यू आमी घेतलो. हो इलिगल बार वॉज नॉट अ पर्सनल इश्यू. हे इलिगल बार्राचे इश्यू फाटल्यान एक लायसन एक्सायज डिपार्टमेंट विदाउट NOC कशें फर्नीश करता ताजें एक एग्जाम्पल आशिल्लें. इट वॉज द करप्शन. इट वॉज नॉट अ पर्सनल इश्यू आनी आज तोय कंक्लुजीव एंडार पावल्लो आसा. ऑगस्टांत ताजें फायनल आर्ग्युमेंट आसा. जानू झोरे एसॉल्ट केस ताकाय कारण ताणें तें खरें गजाल घडिल्ली जी खरी आज सांग्यार पुलीस स्टेशनार ती आमी निर्देशनान हाडटात. परत परत ते गेले आसतना न्याय दिवपाक गेल्ले आनी तातूंत सांगता तें की हांवें खंयच्या सोशल मिडियाचेर तांचे ना फोटो किंवा आपणें घालूं ना मे बी दुसऱ्यान घालें. प्रतिमा इज अ लायर कित्याक म्हजे कडेन खबर आय वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द अलर्ट ग्रूप आनी ताजेर दीस इज हर नंबर. हांव जाल्यार कॉल आउट करता 9822122364 हो एडवोकेट प्रतिमा कुतीनालो नंबर हो आनी तातूंतल्यान ताणें मॅसेज घाल्या आनी वीथ ताजो फोटो. सो प्रतिमा कुतीनो जे सोशल मिडियाचेर घालता आनी इन फ्रंट ऑफ लोकां मदीं जर फटिंगपण उलयता हें कितें जस्टीस दितलें. कारण ह्या बायलेक अजून खबर ना केसीचो स्टेटस. पयरूय ताणें म्हणलें की तो दॅट एक्यूज इज सेटींग फ्री. कालूय ताणें परत रिपीट केलें. आज प्रतिमा कुतीनो खरें जर ताका न्याय दिवपा आशिल्लें जाल्यार प्रतिमा कुतीनोलें फर्स्ट कर्तव्य आशिल्लें टू एप्रोच सांगेम पुलीस स्टेशन. जो कोण ताजो OI आसा ताजे म्हऱ्यान वचून इन्फॉर्मेशन घे. आज तुका हांव प्रतिमा कुतीनो इन्फॉर्मेशन दिता. दॅट बॉय इज ऑलरेडी अरेस्टेड आनी काल ताका परत रिमांड मारला टील 23 जुलय आनी ही इज इन अ कोलवाळे जेल. सो
तूं जस्टीस तांकां ह्या हाजेर तूं त्या विक्टिमाले घरा वचून फोटो सेशन करून कसलें जस्टीस दिवपाक गेल्लें हें प्रतिमा कुतिनोन पयलीं आज जनते मुखार हाडपाक जाय. दुसरी गजाल, आज ते म्हाका म्हणटा की हांव त्या गांवतलें थंय वचूना, बट शी नेवर न्यू. ती ताका सांग सांगे पोलीस स्टेशनार विचार हाव मच टायम आय कॉल्ड, आय फॉलो अप द केस. आमी अशी फोटो घालून केसी फॉलो करनात. दुसरे देविदास वेलीप जो लायटीमॅन हाजेर ड्युटेर आसतना शॉक लागून मेल्लो, ह्याचे घरा ती गेल्ली. त्या घरा वचून ती बायल तिजो बावड्याचो घोव मेला, एक्सिडंटली मेला. 3 ताजी भुरगीं आसा. शी इज इन अ शॉक. असले 12 दीस सुद्दां जावना. हातूंत भितर ही वचून ताजी फोटोज घेता आनी सोशल मिडियाचेर घालतात आनी म्हणटा वी आर गोईंग टू गीव हर अ जस्टीस. कसले जस्टीस तुमी दिता? ती बायल आज रिकॉर्ड आसा तिजो, पळय तिणें स्टेटमेंट केलां की इवन सावित्री कवळेकर आयली, आपल्या मदीं बसयलो, म्हजो फोटो काडलो आनी म्हज्या हातार 5,000 दिवन गेले. म्हणजे तुमी तिजी लायकी 5,000ची केली. ही जस्टीस महिला काँग्रेस आज दिवपाक वता. आज तुमगेले दाखोवचे प्रतिमा कुतिनोन ताणी एक तरी मेमोरंडम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिलां किंवा थंय फॉलोअप केल्लें आसा. आज सांगचे प्रतिमा कुतिनो, आय चॅलेंज हर. तिसरी गजाल, आज प्रतिमा कुतिनो म्हणटा की पीपल ऑफ नेत्रावली एलोंग वीथ द डेप्युटी सरपंच अभिजीत देसाय आनी थंयचे लोक ताका आपयले टू मेक द व्हेरिफिकेशन ऑफ द आउटसायडर्स that are working at their place, at that site. हांव एकूच प्रतिमा कुतिनो विचारता, जो अभिजीत देसाय थंयचो पंच, ही इज द स्थानीक पंच. इट वॉज हीज ड्युटी टू सी वेदर देर इज अ व्हेरिफिकेशन ऑफ ईच अँड एवरी पर्सन आउटसायडर. सो तुजी ड्युटी जाता. प्रतिमा कुतिनो सांगता ते वाय यू आर अपॉइंटेड एज अ डेप्युटी सरपंच, यू आर पंच ऑफ दॅट एरिया. तो कित्याक सांगा तेवूय एक्झाम्पल सांगता. बिकॉज आज हो अभिजीत देसाय जो आसा ताजें स्वताचें व्हेरिफिकेशन आसना थंय. आज प्रतिमा कुतिनोन ताजें व्हेरिफिकेशन आज पयलीं करपाक गरज आसा. कित्याक दीस वॉज द डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ अभिजीत देसाय वायल जेन्ना ताणें इलेक्शनाक कंटेस्ट करतना बरयलो, वेर ही शोड हीज एड्रेस एज 17/1. वेन वी पूट ITI वी फावंड दॅट 17/1 हावजाचो एड्रेसूच ना पंचायतीक. आनी जेन्ना सोदून मेळ्ळो पूण 17 म्हणटा एक मायनी भितर एक घर आशिल्लें खंय कोणालें, तो एड्रेस. मागीर आमी हें केलें, कारण हाजें घर दुसरे पंचायतीचें आसा आनी ही कॅनॉट कंटेस्ट इन दॅट पंचायत. ताणें फ्रॉडली एनरोलमेंट करून ही इज कंटेस्टेड. मागीर वी हॅव पूट इन अ इलेक्शन कमिशन फॉर द डिलिशन. जेन्ना ताका कळ्ळें आमी हे डिलिशनाक ताजे फॉर्म घाल्या वीथ ऑल द डॉक्युमेंट्स, ताणें खंयच्यान तरी हें केलें आनी भितर चेंजींग एड्रेस. आतां पूण एड्रेस आपलो चेंज करता म्हणून फॉर्म भरलो आनी हो एड्रेस चेंज करतना ताणें एक बायलेलो एड्रेस दिला, तो 53/3 गूण पुरसो. ही बायल तिका आज बरोवपाक येना, पूण तिजो आतां ताणें शिक्को मारून तिजो घेतला दॅट तातूंत ताणें बरयलां शी इज हॅविंग नो ऑब्जेक्शन टू श्री सत्यवान देसाय हू इज हीज फादर एंड फॅमिली टू यूज हीज हाऊस नंबर 53 इन देर इलेक्शन कार्ड एंड ऑल्सो स्टेट दॅट दे आर स्टेईंग इन देर हाऊस फॉर 20 years. हें सांगतकीर वेन वी आस्क फॉर हीज टेनंट व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट, सो टेनंट व्हेरिफिकेशना सांगता नो वन इज स्टेईंग इन द गुणपुरसोज हाऊस. सो आज अभिजीत देसाय थंय खंय रावता, कारण ताकाच खबर ना आपलो व्हेरिफिकेशन एड्रेस. आनी हो अभिजीत देसाय आज प्रतिमा कुतिनोक थंय आपयता टू व्हेरीफाय द व्हेरिफिकेशन एड्रेस ऑफ द आउटसायडर. दीस इज द सॉरी स्टेट ऑफ द नेत्रावळी विलेज आयची. आनी आज दुसरी गजाल, आज ह्या अभिजीत देसाय हाणें ह्या प्रतिमा कुतिनोक हाडून जें पळय थंय केलां, दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरन्सी आनी कांयच ना. जर जस्टीस दिवपी मनीस आज सांग्यार वता आशिल्लो किंवा PIA कडेन उलयता आशिल्लो, कितले बेगीन तुमी हाजेर चार्जशीट करता? कारण आफ्टर प्रतिमा कुतिनो इज ऑल्सो अ लॉयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू आस्क हाव प्रतिमा कुतिनो गॉट दॅट एफिडेवीट. एफिडेवीट जर तर त्या मदरान जर तर त्या केसी भितर केसी प्रोवायड केला पुलीस स्टेशनार, देन हाव गॉट अ प्रतिमा. कित्याक हांव आज गेल्लें, दे सेड टू पूट अंडर ITI एक्ट अंडर मार्क. So how got Pratima? Whether that document which she shown in front of media was that document under ITI?
सो हाव वी कॅन बिलीव ते तातूंत बरयल्लें आसा तें खरें म्हणून आमी कित्याक बिलीव करतलीं. सो प्रतिमा जर तर सांगता की ITI हें करनासतना थंय जें रजिस्टर जाता तें प्रतिमा मेळटा, हाजे अर्थान शी इज फिक्सिंग ऑल दीस थिंग. मे बी ह्या मदर विक्टिमा एफिडेविटूय हांणीच करून दिला आनी आय चॅलेंज जे थंय इनवर्ट केलां तें सुद्दां हे एक्युजा भितर एकटे मनशान येवन इनवर्ट केला. लेट देम से इट इज रॉंग. आज हे इतली कॉन्स्पिरन्सी जाल्यार आमी एक बायलो आमी आज प्रतिमा कुतिनोचेर केसी घाल्या आमकां पब्लिसिटी करपा नाका. वी आर देर ऑन अवर स्टँड आनी आमकां बाय प्रतिमा तुजी इतली पब्लिसिटी नाका. पूण जें कितें करता तें इथीक मॉरलिटी दवरून कर. तुका एज अ हे पावर दिल्या म्हणून तूं मेळत तें करपा ना. पयलीची गजाल विमेन्स कमिशना भितर हे बायले घेवन गेले. वाय शी कॉल्ड मिडिया? इफ युअर मोटो वॉज टू गिव जस्टीस टू दॅट गर्ल, दिस इज गर्ल, वाय यू आस्क मिडिया? सो आज प्रतिमा खाली ह्या ड्युटी आसा की ताणी आज एपोलायज जावचें. आनी आमी दुसरी गजाल म्हणल्यार प्रतिमा कुतिनोक जेन्ना थंय हें करपाक आयलें, पुलिसें स्टेटमेंटां दाखयलें तेन्ना GPCंतल्यान एक स्टेटमेंट आयलें की ऑल शूड गॅदर टू सपोर्ट हर. सो वॉट इट दॅट मिन्स? म्हणजे तुमी जे आयडेंटिटी रिवील करता हाका तुमी सपोर्ट करता. आय वॉन्ट टू आस्क द काँग्रेस पार्टी. म्हणजे तांकां आज इथीक मॉरलिटी ना. विमेन्स एम्पावरमेंट म्हणटा, यू आर आस्किंग फॉर द 33% रिजर्वेशन ऑफ अ वुमन इन ऑर्डर टू एम्पावर विमेन. जाल्यार तुमी आज तुमची हें आशिल्लें. आज प्रतिमोक आमी हें करतात, प्रतिमा शूड एपोलायज. आज बसून ताणें सांगपाचें आशिल्लें आय हॅव डन दीस मिस्टेक. सो वयल्यान तूं पॉलिटिकल हें दुसऱ्याचेर शितोडे उलयता. दीस इज नॉट द सायन ऑफ अ ट्रू लिडर. परते प्रतिमा कुतिनोन न्याय दिवपाच्या नांवान लोकांक भरकटोवचें न्ही. तशें केल्यार शिवसेना वोगी रावची ना. गरज पडल्यार शिवसेना स्टायल प्रतिमाक दाखोवपाची शिटकावणी राखी प्रभुदेसायन दिल्या. आज आमी तुगेले 2-3 इन्स्टन्स आमी आयकले. हाजे परत वी आर वॉर्निंग हर. परत जर तर ताणें अशें न्याय दिवपाच्या नांवान ह्या गोंयच्या लोकांक जर तर आज ताणें अशें जर भरकटयलें किंवा तांचो गैरफायदो घेतलो, आज तरी आमी लिगली वचून केसी घेतल्यात. पूण फुडले फावटी आमी ताका शिवसेना स्टायल म्हणून आसा त्या शिवसेना स्टायलीन ताका आमी उत्तर दितली. कारण आमी हांगा आसात, आमकां प्रत्येकालो हें मेन आमी कायद्या फाटल्यान आसतात, कायद्याच्या हातूंतल्यान वता आनी ज्या दिसा आमी जो कायदो आमकां आयकना तेन्नाच आमी हातगाईर येता. सो प्रतिमा कुतिनो कडेन मागता की तरी पूण जर ताका जर तर स्वता भितर एज अ कितें सेल्फ कॉन्शियस आसा जाल्यार आज एडमीट कर की आज आपणें जें कितें केलां तें रॉंग केलां. प्रतिमा कुतिनोन अध्यक्षपद सोडून नाल्ल विकपाचो धंदो करचो, तशेंच राखीचेर परते कसले आरोप केल्यार वोगी रावचे नात, अशी धमकी दक्षिण गोंय अध्यक्ष एलेक्सी फेर्नांडीसान केल्या. फाटी ती नाल्ल विकपाची, नाल्ल दिवपाची फ्री लोकांक एक तेणी मोहीम चालू केल्ली आनी खूब लोकांक बरें दिसलें की सवाय नाल्ल मेळटा म्हणून. तेन काँग्रेसीचें जें अध्यक्षपद आहा महिलांचें सोडचें आनी कायमचें म्हाका दिसता नाल्ल विकचें, हो तो धंदो बरो आसा. ती वारंवार उठता शिवसेनेचे आरोप करता. तिका हांव सांगूंक सोदतां साऊथ गोवाचो अध्यक्ष हे नात्यान की शिवसेनेचेर जो कोण आमच्या राखीचेर जो कोण वायट उलोवंक सोदता, तेजेर हें करूंक सोदता जाल्यार आमी वोगी रावची ना. हेच दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष प्रमाणे आमी कायदोय हातीक घेतले फाल्यां शिवसेने तर्फी तो. हांव वॉर्निंग दिता की प्रतिमा कुतिनो